कविता म्हणजे कितें हो खूप कठीण प्रश्न. कविता फक्त शब्दांचीच असता काय ती वेगवेगळ्या कलाकृतींची, जशे समोर आमी समजा ताजमहाल पळयलो तरी सुद्दां आमकां दिसता की एक कविता पळयली, अशें खूब जाण म्हणटा. बरी चित्रां पळयली, बरे शिल्प पळयले तरी सुद्दां एक प्रकारचे एक जी ताका प्रतिक्रिया म्हणून जी कितें तयार जाता आमच्या मनान ती सुद्दां कविता आसता. सो कविता दोन पातळेर आसता. एक जो कविता निर्माण करता अशें म्हणटा, आनी दुसरो जो पळयता. त्या अर्थान कवितेचेर चड जबाबदारी आसता की जो जे कितें बरयता तो स्वताच्या भावनेन बरयता. जो वाचता किंवा आयकता किंवा पळयता तेज्या मनान जी भावनांची आंदोलनां जावन ताका जो आनंद मेळटा तेतूरसून ती कविता कंप्लीट जाता. तेन्ना तेणी स्वता ती कविता भोगलेली आसता किंवा कवितेचे दुसरे रूप पळयल्लें आसता. एक कवितेचो वेगळो आकार तेणी पळयल्लो आसता. तो खंयी पळोवंक शकता. जर आमी सांजचे दर्यादेगेर गेले आनी एक मस्त पैकी जर रंगीत मळब पळयलें, भितर एक बारीकशी टिकली कशी दिसपी थंय नखेत्रां आसता, चांदणी आसता, ती पळयली जाल्यार सुद्दां एक कंप्लीट चित्र एक तयार जाता. ती सुद्दां तेज्या मनान तयार जाल्ली एक कविता आसता. सो जसे कादंबरीकार कादंबरी बरयता किंवा कथाकार कथा बरयता, तसोच कवी कविता बरयता काय? खूबदां उतर ना अशें येतलें. कवी कितें तरी विचार मनान येता आनी तो बरोवपाक सुरवात करता आनी बरयता ताका तो घाट मेळत वयता. ताका तो एक शब्द सोदता, कित्याक विशिश्ट शब्दान एक वेगळे डायमेन्शन ताका तेज्या विचारांक दिवपाचें आसता. ते डायमेन्शन थंय कंप्लीट कशें जातलें ह्या विचारान तो आसता. तो शब्द तो सोदीत रावता. तो शब्द मेळ्ळो काय मागीर तो शब्द त्या कागदार येता. सो अशा तरेन कविता आकार घेत रावता. सो कविता निर्माण करप हो सगळो प्रोसेसीस कादंबरीकारा सारको न्ह किंवा कथाकारा सारको न्हू. कित्याक थंय एक पयलींच आकार तयार जाल्लो आसता, तेजी एक ड्राफ्ट तयार जाल्लो आसता आनी मागीर तो भरत गेल्लो आसता. पण कविता तशी तयार जायना. अशोक शहाणे एक व्हेरी इंट्रस्टिंग एक गजाल म्हणटा. तो म्हणटा कवीचे जे असलेपण आहे ती कविता. कवीचा स्वभाव ही कविता. कवीपासून भाववाचक नाम बनवलं की कविता होते. त्याने कविता लिहायला पाहिजे असं काही नाही. त्याचं असणं हेच कविता आहे. बरोबर असा आमकां सगळ्यांक तेजे आसप हेच कविता. सो कविता फक्त शब्दांची नसता, ती चित्रांनी शिल्पांनी आमकां म्हणजे वेगवेगळ्या जे कितें आमी सुंदर पळयता तितूर आमकां ते पळोवपाक मेळटा. आणि कविता आज आमी पळयता खूब म्हणजे एब्सर्ड कविता किंवा आतांच्यो वेगळ्यो प्रतिमा, पण ही खूब पुरातन काळापासून ही कविता तयार जाल्ली आसा. उदाहरणार्थ जेन्ना ज्ञानेश्वर म्हणटा मनाच ये गुंती गुंफियेला शेला जेन्ना म्हणटा, आणि ती जे म्हणटा की मनाचे जे आपले जे सगळे कॉम्प्लेक्सेस आसा तेतूर आपूण सगळो तो शेलो केला आणि आपूण देवा हो तुज्याच पांयाचेर आपूण व्हांवता. कितकी सुंदर कल्पना, कितकी सुंदर कल्पना. किंवा एब्सर्ड कवितेन म्हणजे मुक्ताई म्हणटा विंचू पाताळाशी जाय शेष माथा वंदी पाय माशी व्याली घार झाली देखुनी मुक्ताई हासली. एब्सर्डिटी याच्यापेक्षा कितकी वेगळी असू शकता. आणि ही कविता तिने कितक्याशाच शेकडो वर्सां पयलीं बरयल्या. सो आमची मराठीची ही परंपरा आमकां जी खबर आसा ती आणि त्या परंपरेनच आमी फुडें सरल्या. आतां कोंकणी कविता सुद्धा एक स्ट्रॉंग म्हणजे सशक्त प्रतिमा घेवन, सशक्त शब्दकळा घेवन, सशक्त अनुभव घेवन प्रत्येक जण अशें फुडें येत आसा. आणि कविता मळार ऑफकोर्स हांव अशें म्हणचो ना की खूब बरें वातावरण आसा, पण जेंच्यांनी कविता गांभीर्यपूर्वक घेवन कोंकणी कवितेन पावल दवरलां तेंच्या कडल्यान गांभीर्यतेन हांव अशें म्हणटा तेंच्यांनी खूपच बऱ्यो कविता बरयल्या आणि ज्यो राष्ट्रीय पातळीचेर ज्यो त्या दर्जाच्यो आसा अशें हांव नक्कीच म्हणूं शकता. तर आयज कविता जागतीक कविता दिवस आमी सगळे हांगा 5 जाण
तुमी 4 जाण कवी गोंयचे प्रतिनिधीक कोंकणी कवी हांगा येयल्या. तुवें आज सकाळी पोस्ट घातला युनेस्कोचो की युनेस्कोन संवादाचे सशक्त माध्यम ही कविता थारायला आनी त्या माध्यमाक अनुसरून आमकां एकमेका कडेन संवाद सादपाक जाय. भाशा लुप्त जायत आसा आनी त्या लुप्त जावपी भाशाक हे म्हणजे कविता ही एक स्ट्रॉंग सपोर्ट जावं शकता अशें ते म्हणटात. आनी सगळ्या तरेच्या कवितांक सगळ्या प्रकारच्या कवी भावनेक तुमी कवी न्हू, तुमी कविता स्वभावाचे आसा तुमचे म्हणून तुमी कविता बरयला. कवीचे भाववाचक नाम कविता. तुमी त्या भाववाचक नामाचे ते रिप्रेझेंट करता, ताका प्रतिनिधित्व करता. आमच्या बरोबर आसा ऐश्वर्या नायर, रमेश बाब आसा, आर रामनाथ आसा, प्रकाश नायक बाब आसा. रमेश घाडी किंवा आर रामनाथ किंवा प्रकाश बाब हे आमच्या भितरले सिनियर कवी. त्यांची कवितेंची पुस्तकां आसात. तांकां पुरस्कार मेळ्ळ्या खुबशे, पण ते हांव सगळे आतां सांगपाक वचना. सगळे तुमी तांकां वळखता. बाय ऐश्वर्या हे नवोदित कवयत्री. अजून तेणी पावलां मारपाचें आसा, तरी पण ह्या सिनियर ज्येश्ठ कवी बरोबर ते बसला आनी आपली स्वताची कविता म्हणटले. ताका हांव पयलीच संदी दिता की तेणी पयली आपली कविता सादर करप. कवितेचें नांव हांव मदलो. पोरसांतली केळ वियेली, खोशेचे वारे लवणले. पोरसांतली केळ वियेली, खोशेचे वारे लवणले. जल्मलो तिसरो स्वास, विसंगतीचे लागले दुवाळे, विसंगतीचे लागले दुवाळे. जाली वर्सा 12 म्हाका, जाली वर्सा 12 म्हाका, तुवें हाडलो शर्ट म्हाका. आवयच्या सोबीत पोलक्या परस कांयच दिसूना तेन्ना म्हाका. आवयच्या सोबीत पोलक्या परस कांयच दिसूना तेन्ना म्हाका. स्वातंत्र्य खंय मेळ्ळें आमकां, स्वातंत्र्य खंय मेळ्ळें आमकां. भेदभावाच्या फासार चडयले आमकां. मोगाची आस्त नासली आमकां, मान्यताय दिवची आसली आमकां, मान्यताय दिवची आसली आमकां. हिजडे आमी जाले खरे, हिजडे आमी जाले खरे. भिकेक तुमीच बसयले रे. दादलेपण गाजोवपी समाजान आमकांच भश्टे केले रे, आमकांच भश्टे केले रे. अपमान हिंसाण घेत जगत आमी आयले, अपमान हिंसाण घेत जगत आमी आयले. कोयऱ्याच्या डब्यांनी चलताले, तिरस्काराच्या बंदखणीन सोपयले, तिरस्काराच्या बंदखणीन सोपयले. हिजडे छक्को गांडू म्हूण साखर तुमी वाटली रे. हिजडो छक्को गांडू म्हूण साखर तुमी वाटली रे. अनाडी जाले कुड्डे खंय, अनाडी जाले कुड्डे खंय. शिकिल्ल्यांनी कितें केलें रे, शिकिल्ल्यांनी कितें केलें रे. 2 पाय 2 हात, 2 दोळे 2 कान. नोकऱ्यांक जाय ते तुमीच, नोकऱ्यांक जाय ते तुमीच. पिड्डूकारांक जाय ते आमीच. दिले सरकारान अधिकार, दिले सरकारान अधिकार. दिलो समाजान अत्याचार, भोगले आमीच हिंचार. आमी मात केलो तुमचो जय जयकार, आमी केलो तुमचो जय जयकार. पारिवारीक सुखाचो तुमकां विडो, पारिवारीक सुखाचो तुमकां विडो. आमी मात कुसांचो किडो, पारिवारीक सुखाचो तुमकां विडो. आमी मात कुसांचो किडो. तुमीच नांव दवरिल्लो, हांवूच तो हिजडो, हांवूच तो हिजडो. तुमच्या 2 लिंगां मदीं, तुमच्या 2 लिंगां मदीं अस्तित्व आमचें शेणलां. घेतना सोद आमच्या मदीं एक प्रस्न उप्रासला, आमी कोण. सैमीक देणगी आमकां शापीत तूं थारोव नाका. काळीज आशिल्ले मनीसूच आमी हिजडे म्हूण हिणसाव नाकात. काळीज आशिल्ले मनीसूच आमी हिजडे म्हूण हिणसाव नाकात. दिनवास. वा वा. खरें म्हणजे आयच्या काळाक ज्या जाग्यार आमी मनशाच्या मनीसपणाचेर प्रश्न आयज तयार जायत आसा आनी ह्या जाताना ही एक वेगळी जमात आसा. आमच्या सरकारी पातळी वयलो, उच्च पातळी वयलो, म्हणजे मुख्यमंत्रीच आसलो आमचो तो, तेणी सुद्दां हिजड्यां बद्दल म्हणटाना तांकां आमी वखद दिवन सुदराया अशें कितें तरी म्हटलेलें. अशा वेळार आमकां जागृत जावपाची आनी मनशांच्या नेमक्या परिस्थितीची आनी ती ते कशा कित्या खातीर तशे आसात हें जाणून घेवपाची खूब गरज आसा. प्रकाश बाब, ताणें जी कविता बरयल्या
अलिंगी जे लोक असतात तांच्या खातीर म्हणलां अशें म्हाका दिसना. पण आयज समाज जो आसा तो तांचे वरीच जावपाक लागला काय कितें? आमचे मुखार कविता सादर करतलो रमेश गाडी. रमेश गाडी बद्दल हांव खूब उलयतना, कित्याक तेजी कविताच सगळें सांगतात. तो तेजे सभोवताल आनी तेजी कविता हे सगळी हातान हात घालून कितकीशींच वर्सां नाचत आसा. तें नाचप आमी आयकुया. म्हजे कवितेचें नांव आसा उमणीचा जोत. म्हाज्या शेता मदीं चलता गे उमणीचा जोत. म्हाज्या शेता मदीं चलता गे उमणीचा जोत. थोडी काळेशेली कुपां थोडा तामशालां वत. म्हज्या शेता मदीं चलता गे उमणीचा जोत. म्हज्या शेता मदीं चलता गे उमणीचा जोत. फळा फळा मदीं भरल्या गे नणनेची पाती. फळा फळा मदीं भरल्या गे नणनेची पाती. पाख नांगराचा घाली वयर परतुनी माती. पाख नांगराचा घाली वयर परतुनी माती. गोबराचा शिवरीला सारा कुणंग्यात. माझ्या शेतामदी चलता गे उमणीचा जोत. माझ्या शेतामदी चलता गे उमणीचा जोत. तासा तासामदी झाली बकी पाखरा गे गोळा. तासा तासामदी झाली बकी पाखरा गे गोळा. बैल बांगर खिलारी हाली वैर खाली कोळा. बैल बांगर खिलारी हाली वैर खाली कोळा. जाला भरडुनी शेत. जाला भरडुनी शेत वैर शिमे चांगे पोत. जाला भरडुनी शेत वैर शिमे चांगो पोत. माझ्या शेतामदी चलता गे उमणीचा जोत. माझ्या शेतामदी चलता गे उमणीचा जोत. नको हुशारीची बाता. नको हुशारीची बाता. नको गावार भोवडी. नको हुशारीची बाता. नको गावार भोवडी. आता शेतात जागर. आता शेतात जागर आणि शेतात फुगडी. आता शेतात जागर आणि शेतात फुगडी. मारीला वडीक पान. मारीला वडीक पान आणि इडयेचा पोत. मारीला वडीक पान इडयेचा पोत. माझ्या शेतामध्ये चलता गे. माझ्या शेतामध्ये चलता गे उमणीचा जोत. माझ्या शेतामध्ये चलता गे उमणीचा जोत. माझ्या आये माये भुये. माझ्या आये माये भुये तुका घातिलो गे साद. माझ्या आये माये भुये तुका घातिलो गे साद. नको मोटको जुगार. नको मोटको जुगार आणि सोऱ्याचो रे नाद. नको बुवाचो अंगारो. नको बुवाचो अंगारो आणि बाबाची बिबूत. घाम माथ्या कपाळीचो तुका वाहिलो नैवेद्य. घाम माथ्या कपाळीचो तुका वाहिलो नैवेद्य. माझ्या शेतामध्ये चलता गे उमणीचा जोत. थोडी काळेशेली कुपा थोडा तामशेला वत. माझ्या शेतामध्ये चलता गे उमणीचा जोत. माझ्या शेतामध्ये चलता गे उमणीचा जोत. बरे रमेशाची कविता एक साक्षात चित्रच उबें करता. तो ज्या परिसरांत रावता, तो ज्या परिसरांत वावरता, किंवा तेका ज्या गजाली बद्दल आत्यंतीक प्रेम आसा, जो ज्या गजालीचेर म्हणजे वाडला, जेचे श्वास तो घेता, ज्या मातयेचो श्वास तो घेता, हे सगळ्या ह्याच्या कवितेन पळोवंक मेळटा. पण सगळ्यांत म्हाका म्हणजे वैयक्तीकरित्या म्हाका बरें दिसता ती गजाल, तूं ज्या तरेन ते शब्दांची रचना करता, मांडटा, ते एका फाटल्यान जे शब्द एका फाटलोफाट येतात आनी ज्या तरेन एक चित्र तयार जाता ते खूब इंट्रस्टींग आसता. तूं सांग, तुका कितें दिसता? जेन्ना रमेशाचे कविते कडेन जेन्ना आमी पळयता न्ही, तेन्ना तो तेजे जे कितें अणभव आसा, ते मातयेंतले अणभव, किंवा तो देखाव जेन्ना तो उबो करता न्ही, तेन्ना तो समर्पक शब्दांचे सोदांत आसता. एक्झॅक्टली. आनी ते चित्र तो दिसता, तें उबें आसता. खऱ्या कथान पळयल्यार आमी एखादी कविता आसता अशें वेगळे, की कविता ही वेगवेगळ्या रुपान येता, रंगान आसता, आकार आसता, भावना आसता, तुका मागीर संवेदना आसता, आनी ते विचार. पूण तेणें ते मातयेंतले विचार तेणें ते रंगयल्या. तेका म्हणजे चित्र कशें उबें जाता. केन्ना म्हणटा पळय आमी जेन्ना खंयचोय अणभव जेन्ना कलात्मक पातळीर वता, तेन्ना तो प्रतिमेच्या स्वरुपान कविता म्हूण जल्म घेता. आनी हांगा दिश्टी पडटा. आमी जेन्ना म्हणटा पळय न्ही, जे एकाद्रेची जेन्ना कविता वाचली, कवीची कविता वाचता की आमी त्या कवी मना कडेन जुळून घेता. बरोबर. आनी तें मन कशें आसा तें एक्चुअली तें दिश्टी पडटा आमकां. कित्याक मुळात कविता म्हणजे कितें आसता? आमी कविता भावना, संवेदना आनी विचार हांचे एकात्म स्वरूप म्हणल्यार कविता. बरोबर. तो प्रत्येकाच्या आत्म्याचो उद्गार आसता.
आनी रमेशाली कविता वाचल्या नंतर तेज्या आत्म्याचो उद्गार आमकां हांगा स्पश्टपणान दिश्टी पडटा आनी आमकां अणभवपाक मेळटा आनी आमी मागीर त्या कवी मना कडेन कशे पद्दतीन जुळून घेवपाचें आनी ताजेर मागीर आमचे विचार सुरू जाता आनी ती रमेशातली कविता आतां जी वाचले पळय कविता तेणें ते भुंयेचो केला आनी हांगा तेणें नकळत विभुतीचो केला उल्लेख केला ते तो म्हणटा नाका आमकां ती विभूत बी नाका तो आंगारो नाका ती विभूत नाका म्हणजे हांगा थोडोसो अंधश्रद्धे कडेन जो पळय आसा पळय ते नाका म्हणटा तो अशें म्हाका तरी दिसता त्या कवितेन म्हणजे ताणें उल्लेख केला तातूंत ते नकळत आयले ते उल्लेख ताचो तेणें ते जाणून बुजून केल्ले दिश्टी पडना आनी जेन्ना जाणून बुजून केन्ना करता न्ही तेन्ना ती कविता पाल्लाळ जाता आनी ती कृत्रीम कशी दिसता. बरोबर म्हणजे अनुभव पण हे सगळे धोक्याच्यो कविता अशें म्हाका दिसता इतक्या खातीर की तुका खूब जाण इतके म्हणजे इमिटेट करूंक वयता आनी ह्या तेच आनी म्हाका दिसता म्हणजे खुबदां म्हणजे फेसबुकार तर कविता म्हणजे इतके आनी तेतूर म्हाका खुबश्या कवितांनी रमेशच दिसता पण ते त्या लेवलीचेर पावल्ले नासता वो रमेशा खातीर हो सन्मान आसत तो कदाचित पण कोंकणी कविते खातीर हो धोको. बाकीबाब बोरकार जेन्ना बरयतालो न्ही खूब जाण ताच्या प्रभावांत आयले प्रवाहाच्या हातूंत प्रभावांत आयले बाकीबाबाच्या हातूंत आनी खूब जाण बाकीबाबा सारकेच बरोवपाक सोदपाक लागले. बरोबर पूण कालांतरान तो कवी टिकलो तशें ना जर टिकलो जाल्यार ताणें आपणाची वाट बदलली. व्हेरी गुड एक्झॅक्टली तें तशें जावंक जाय ना तशें जावंकच जाय म्हणजे सुरवात तशी जाल्यार हरकत ना पण तें घेवन बसप आनी तशेंच करप हें कदाचित कविते खातीर आनी एकंदर तेज्या खातीर कवी खातीर सुद्दां हें मारक ठरूं शकता. आर रामनाथ बाब तुमचे मुखार कविता सादर करतलो. कवितेचें नांव आसा एका निरागसाचो मरणखेळ. मरण दोरयेवेलो निरागसाचो मरणखेळ मरण दोरयेवेलो निरागसाचो मरणखेळ काळ्या कुट्ट काळाक भिन्न काळखांत नानपैत्य करता. मरण दोरयेवेलो निरागसाचो मरणखेळ काळ्या कुट्ट काळाक भिन्न काळखांत नानपैत्य करता. मरण चाकावेली निरागसाची ताथय्या मरण चाकावेली निरागसाची ताथय्या निराकाराच्याच निर्मितीच्या मोन्या जापेच्या अथांग खोलायेत बुचकळेता. भुकेच्या ताटलेत मरण सरणार अचळे खेळपी निरागसाचे फिशाल पांय. भुकेच्या ताटलेत मरण सरणार अचळे खेळपी निरागसाचे फिशाल पांय. कातळ काळजांत लेगीत दर खिणाक सुनामी जल्मयता. मरण खेळांत निरंतर चिरत वचपी निरागसाची कातळ कूड. मरण खेळांत निरंतर चिरत वचपी निरागसाची कातळ कूड मळब आकांताच्या मळबाक लेगीत वेरायता आनी भेरेल्ले अगणित हात चंवर घेवन मेकळे जातात. मरण खेळांत निरंतर चिरत वचपी निरागसाची कातळ कूड मळब आकांताच्या मळबाक लेगीत वेरायता आनी भेरेल्ले अगणित हात चंवर घेवन मेकळे जातात. आत्म आनी आत्मारामाच्या शिरवंत पोकळेत चलिल्लो हो निरागसाचो अश्वत्थामी मरणखेळ. आत्म आनी आत्मारामाच्या शिरवंत पोकळेत चलिल्लो हो निरागसाचो अश्वत्थामी मरणखेळ. निराकाराच्याच रचनायेचो मोरपाखी आविष्कार आसुयेत घडये. निराकाराच्याच रचनायेचो मोरपाखी आविष्कार आसुयेत घडये. खरें म्हणजे हांव न्हू कसल्या निरागसतेची खबर हो कसल्या प्रभावीपणान आनी ताका आनी दुसरो उपाय ना दुसरो पर्याय ना असल्या अपर्यायी गजालींचो तो जो खेळ जो मांडला आमच्या सगळ्यांच्याच सभोवताली त्या खेळाचें तो वर्णन करता. ताका रंगय आसा ताका मोरपांखी सगळे स्पर्श आसा हे सगळें आसात तरी पण तें नश्ट जातलें कितें तरी नश्ट जावपाचें आहा हेची ती अंतीम जाणीवूय ताका आसा आनी हें तो सगळें मांडटा. हे सगळें खंयच्या अस्तित्ववादाची खूण ही म्हणजे कितें दिसता तुमकां लायफा बद्दल. तुमच्यो हीच कविता न्हू तर बाकीच्यो कविता सुद्दां हांव जेन्ना वाचतां तेन्ना म्हाका म्हणजे अशें म्हणजे हे जे मांडून थेयलां आमच्या समोर तुमी जगता तरी पण एक दीस तुमकां मरपाचें आसाच ही जी जाणीव आसा न्हू ती तुमकां कित्याक म्हणून इतकी तीव्रपणे मांडपाची कशी दिसता. ताजे फाटलो कितें तुका एक कवी म्हणजे कितें आसा
कवी कितें आसा, जितलें तुजें दुख्ख खर तितली कविता सशक्त आसता. कवी तूं पळय जेन्ना कांय अनुभव जेन्ना तूं ते भोगतानी भोंवतण जेन्ना पळयता आनी तूं त्या उतरांनी ती मांडटा, तो एक देखाव आसता, तो एक अनुभव आसता. कित्याक जीण म्हटल्यार एक संपूर्ण कविता आसा. प्रत्येकाची जीण म्हटल्यार ती एक संपूर्ण कविता आसा. मागीर ती केन्ना केन्ना अल्पाक्षरी आसता, केन्ना केन्ना ती दीर्घूय वता. सो तुजे अनुभव जेन्ना तूं प्रामाणीकपणान पळय मांडटा तेन्ना म्हाका दिसता तूं ती कविता एक्चुअली जगता. कविता जगता. कवीन कविता जगपाक जाय अशें म्हाजें तरी प्रामाणीक मत. आमी म्हणटा की आतां समजा जेंच्यांनी जे अस्तित्ववादा उलयले किंवा जेंच्यांनी ते शोधले तेंच्यांनी युरोपान महायुद्धा पयलीं आनी कितें, तुमी तर गोव्याच्या सुंदर प्रदेशांत ते म्हणजे नागेशी थंय रावतात, सभोवताली सगळे देवळां आसात सगळे, तरी सुद्दां ह्या सगळ्या गजालींनी म्हणजे जाका आमी उदात्त किंवा अशें समजता थंय सुद्दां ह्यो खुणो आसतात काय? आसता. तुका पळय ती जी तुजे कडेन नदर आसत न्ही, तुका स्वताच अनुभव घेवपाचो असो ना, भोंवतणचो अनुभव घेता. आतां तो पळय तो शेतांचो हें करता, ताणें ती जगल्या. तुवें एक उल्लेख केलो की जगनासतना तो अनुभव नासतना थोड्या वेळ बरोवपाक वता, तसो तो अनुभव तसो कृत्रीमपण येता तितून. बरोबर. तूं कसो तो नैसर्गीक आसपा, ते अनुभव तो भोगलेलो आसपा जाल्यार तुका ते तितलेच उत्स्फूर्तपणान येता. कित्याक उत्स्फूर्त प्रतिक्रिया म्हटल्यार कविता. बरोबर. आत्म्याचो उद्गार म्हटल्यार कविता. आत्म्याचो उद्गार म्हटल्यार कविता. सो उत्स्फूर्त प्रतिक्रिया जेन्ना तूं दिता न्ही तेन्ना ती ऑटोमॅटीक ती कवितेच्या रुपानूच दिता. आनी कविता हो सर्वोत्कृश्ट वाङ्मय प्रकार, हें आमी विसरूं जायना. तूं बेठीच हेमक जुळवणी केली म्हणून कविता जायना. तुजो तो अनुभव प्रामाणीक पळय, अनुभव जेन्ना प्रामाणीक आसता न्ही तेन्ना कविताय ती तशी येता आनी ती सशक्त जाता. आता तूं जिवना कडेन अशें पळयता, आमच्या भितर सगळ्यांत यंग म्हाका दिसता थंय ऐश्वर्या बसला, तुजें अशें ह्या कविते बद्दल मत कितें? पयलीं म्हणल्यार म्हाका दिसलें आत्मसोदात्मक. आतां एक प्रश्न तुमी केलो की नागेशी रावता आनी अशें, म्हाका दिसता आमी जगांतल्या खंयच्याय कोनशाक रावूं, संवसारान खंयूय रावूं, आतां म्हज्या मनान कितें चल्लां हांव तोंडार हांसता पूण भितूर हांव कितलें रडटा आसतलें काय, तांच्या मनान कितें आसा हें आमकां एका हांशांतल्यान केन्नाच कळना. म्हणजे दर एक मनीस आसता तो आपलेच न्ही तर तांच्या मनांत तांची कविता वाचून तांचें दूख, म्हळ्यार हांव केन्ना शेतान वचूना पण तांच्या कवितेन हांवूच शेतान गेलें काय, म्हाका हें सगळें चुकलां वो अणभव मेळटा. तर तांच्या कवितेन हे सगळें दृश्य आमकां दिसता. म्हाज्या एक सेकंडाक आंगार कांटो फुल्लो पण हे दुख्ख म्हाज्या वाटेक येवना. अशेंच तांच्यांनी कोणाची तरी जीण अशी पळयला आसतली आनी कवी म्हळ्यार तोच न्ही. कांय गजाली आमी पळोवंक शकना आनी मनान आसता ते आमी दाखोवपाक शकना आनी ते आमी कवितेंतल्यान व्यक्त करता. खूब सुंदर अशी कविता. बरोबर, गुड. आता आमच्या समोर कविता सादर करतले प्रकाश नायक बाब. ही आनी एक वेगळो तरेची कविता. समाजा कडेन उगड्या दोळ्यान पळोवपी, जे आसा ते रोख ठोक मांडपी, जे आसा ते तीक्ष्णतेन सांगपी अशी तेंची कविता. आणि अशी शैली तेंच्यांनी म्हणजे तेंच्या सगळ्याच कवितेंनी दिसता की जे आमच्या सभोवताली घडटा, जे सामाजीक राजकीय ह्या सगळ्यांचे प्रतिबिंब तेंच्या कवितेन डोळसपणान दिसता. प्रकाश बाब. म्हणजे कवितेचें नांव आसा म्हजी शाळा. म्हजी एक शाळा आसली, ल्हानशी भुरग्यां येदी, निरागस निर्विकार. म्हजी एक शाळा आसली, ल्हानशी भुरग्यां येदी, निरागस निर्विकार. शाळेक 4 वण्टी आसल्यो, चिऱ्या मातयेच्यो, जाती धर्माच्यो नासल्यो. शाळेक 4 वण्टी आसल्यो, चिऱ्या मातयेच्यो, जाती धर्माच्यो नासल्यो. वयर पाखें आसलें, पाख्यापना कणके वाशे 2 जातींच्या खांब्या वयलें आडे आसलें, आयच्या सारकें बड्डेक नासलें. शाळेक जनेलां आसलीं, भितरल्यान भायलें आनी भायल्यान भितरलें दिसपा सारकी, पारदर्शी. आयच्या सारकी भितरल्यानूच भायर पळोवपा सारकी नासली, नदरेची धार मुणावपी नासली. शाळेंत एक मेज आसलें,
मेजार हजेरी पट असलो. हजेरी पटात दर एकल्याचें नांव आड नांवा सयत असलें. आड नांवा वयल्यान जात वळखुपाक कळनासलें. पालक शिकूंक नासले. शाळा प्रार्थना गायताली, तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ. शाळा प्रार्थना गायताली, तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ. प्रतिज्ञा ओठांतली आनी पोटांतली. प्रतिज्ञा ओठांतली आनी पोटांतली चिमटी चिमटी वाडटाली. देवळांत पंचखाद्य वाडची तशी, वसन पुजेक दोण्यानी उसळ वाडची तशी. प्रतिज्ञा ओठांतली आनी पोटांतली चिमटी चिमटी वाडटाली. देवळांत पंचखाद्य वाडची तशी, वसन पुजेक दोण्यानी उसळ वाडची तशी. प्रतिज्ञा ओठांतली. भारत माझा देश आहे, सारे भारतीय माझे बांधव आहेत, ती आयच्या सारखी नसली. प्रतिज्ञा पोटातली, माझा मतदारसंघ माझा देश आहे, मला मत देणारे सारे माझे बांधव आहेत, मला मत न देणारे माझे गुलाम आहेत. शाळेच्या चारूय वण्टींचेर बरयल्लें पूर्व, पश्चिम, दक्षिण आनी उत्तर. आपूण करीन ती पूर्व, आपूण सांगेन ती पश्चिम, वावजण मारता ती दक्षिण आनी उत्तरेक खिळ्याक लावन हुमकळायल्लें गांधीचे पायणेल. आनी उत्तरेक खिळ्याक लावन हुमकळायल्लें गांधीचे पायणेल. पायणेलांत सामकें सकयल बरयल्लें सत्यमेव जयते. पायणेलांत सामकें सकयल बरयल्लें सत्यमेव जयते. वारें येता तशें धोलतालें पायणेल आनी धोलतालें सत्यमेव जयते. वारें येता तशें धोलतालें पायणेल आनी धोलतालें सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते. वा. तर ह्या शाळेन आज आमी पावल्या. तर एक ती शाळा असली आणि एक प्रकाश बाबाली एक शाळा, ज्या शाळेन ते अजूनही म्हणजे आमी सगळेच शिकता अशें म्हणपाक जाता. अजूनही आमी त्या शाळेन हजेरी दितात. कोणाक खबर म्हणजे कशें म्हणजे ही शाळा आमकां खंय व्हरतली, खंयची दिशा दाखयतली. पण त्या वेदनेंतल्यान, त्या चिंतेंतल्यान ही कविता आयल्या. म्हणजे आमी खंय पावतले, खंय वचूंक सोदता. ती निरागस शाळा आनी आयची म्हाका जाय तेंच हांव करतलो ही शाळा. फक्त ती शाळा अशी न्ही, ताच्या फाटलो हें अशी भुमिका आसा की आमी सत्यमेव जयते आमकां जाय तशें व्हरपाक लागल्यात. वारो येता तसो. आमकां वारें येता तशी सूप धरपाची संवय आसा आनी ते त्या प्रमाण वारें येता, गांधीच्या पायण्यार घालता आनी वांगडा घालता सत्यमेव जयते. गांधीचे विचार घालतात. बरोबर ना. प्रतिमा म्हणून एक प्रतिमा म्हणून हे शाळे भायर पावता हे सगळे. बरोबर. एका व्यापक अवकाशान पावता आनी सगळे अख्खेच म्हणजे खंयच्या इयत्तेन आमी आज आसा ते शाळा सोडून त्यांनी समाजाचेर एक नजर घातिल्ली आसा. शाळें प्रतिनिधीक कशें जाला आनी एज अ शिक्षक आनी विद्यार्थी दोनूय सायडीकसून त्यांनी आपलो दृश्टिकोन दाखयला. विद्यार्थी म्हणून त्यांनी कितें पळयलें, एक काळ असो आशिल्लो की जाती वच्च्यो अशें आशिल्लें. बरोबर दिसतालें. आयज कितें जालां, आमकां थंय बरोवचें पडटा OBC, SC, ST म्हणटकीर ह्यो गजाली आयल्यात. आनी त्यो आसल्यार बऱ्यो अशें खूब जाणांक दिसता. त्यो नामशेश जावच्यो अशें एक काळ म्हणटाले आनी आयज आमकां त्यो प्रखरपणे लावच्यो लागता, बरोवच्यो लागता. प्रकाश सराक जें बळबळचें दुख्ख आसा स्वताच्या समाजाचें, हय ते सारकें लोट कशें हे कविता. बरोबर ना. आनी ते म्हणटा म्हणजे तेचे शब्दान कळोवंक लागता आनी त्या शब्दाक तेणी इतली बरें संवेदनाक्षक तेणी रूप दिल्लेलें आसा की तूं खंयसरूच एका शब्दाक खंयसर वचना, सकयल पडना, कविता वयर 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 वचत रावता. आनी सर तांची जरी कविता शाळेर असली, शाळा हो जस्ट एक वर्ड, एक शब्द, तो शब्द वेगवेगळ्यो गजाली सांगता. म्हणजे ते कमी उतरान सादें उतर घेवन आमकां ब्रह्मांड दाखयता अशें म्हळें. आनी निमणो जो कडवे आसा, कविता कितें आसची आनी आमकां हादरून उडयतात म्हणटा पळय, सुरवातीक पंखो सांगता, सादें जनेल सांगता, पण हे जनेल शाळेंतले जनेल न्ही तर समाजांतले वेगवेगळे आयाम, दृश्टिकोन आनी निमणे कडेन आमकां हे सगळें कळटा. ताणें ते कवितेंतल्यान ताणें पयलींची शाळा कशी आसपा जाय ती ताका सांगल्या. पूण ताणें मागीर ताणें भयंकर मार्मीक बोट दवरलो. ताणें आयचे परिस्थितीचेर भाश्य केलां. जी सद्याची जी राजकीय परिस्थिती आसा, सामाजीक आनी राजकीय परिस्थितीचेर ताणें भाश्य केल्लें आसा. अशें ते म्हाका कवितेंतल्यान दिसता.
आयचो म्हाका दिसता जागतीक कविता दिन आमकां खूब एका वेगळ्या पावंड्यार आमकां हाडला, म्हणजे एटली कविता आनी आमच्या ह्या तुमच्या कवितांच्या माध्यमान जे लोक आयकतले ही कविता आयकतात तांकां सुद्दां एक वेगळ्या वातावरणान ते निश्चितच वयतले आनी हो कविता दीस ते एका विचार घेवन साजरो करतले अशी हांव अपेक्षा बाळगतां आनी तुमकां सगळ्यांक दिनवास ना. देव बरें करूं.